आम्ही सध्या असा गोवा असेंब्लीच्या भायर आणि हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की खूप व्हडल्या प्रमाणात पोलीस फोर्स येयलेलो आसा। त्याचे कारण म्हटल्यार काँग्रेस जे आसा, काँग्रेस कमिटी मेंबर ते चीफ सेक्रेटरी गोयल हांकां घेराव घालपाचे आसा। जमीन रूपांतर प्रकरणात त्यांचे नाव येयल्या कारण जमीन कन्वर्ट करून तीच विकती घेतल्या ह्या हेचेर आता हो घेराव आसा आणि ह्या घेरावाक आडोवपाक लागून पोलिसांचो बंदोबस्त हांगासर गोवा असेंब्लीच्या फुड्यान आसा। तुम्ही पळोवंक शकता की बस भरून पोलीस हांगासर पावलेले आसा। काय काँग्रेसचे मेंबर्सूय हांगा येयल्लेले आसा जाल्यार आणि हांगासर आडोवपाचो त्यांचो पोलिसांचो प्रयत्न चालू आसा। आम्ही सध्या गोवा असेंब्लीच्या भायर आसा, तुम्ही पळोवंक शकता फाटसून माझ्या गोवा असेंब्ली आसा। ह्या गोवा असेंब्लीच्या भायर आमी आसा, ते आडोवपाचो प्रयत्न करपाचो आसा। अमरनाथ बाप SP सुद्धा आसा, अक्षत कौशल तुम्ही पळोवंक शकता। SP नॉर्थ SP जे आसा अक्षत कौशल ते हांगासर आसा आणि हेजो व्हडलो पुलीस फोर्स आसा। अमरनाथ बाब तुम्ही आता हांगा पावल्या, तुमचे अध्यक्ष येवपाच्या वाटेर आसा, कितें विशय हा? विषय आमच्या काल अध्यक्षान गोंयच्या जनते मुखार मांडलेलो आहा। विषय हा गोंयच्या जमनीचो आणि विषय आसा ह्या सरकारान जे पदाधिकारी आसा, जो आमचो चीफ सेक्रेटरी ह्या गोंयचो आसा, जो खरो म्हटल्यार ह्या गोंयचो राखणदार आसा, त्याच राखणदारान आयज हळदण्या वाठारान जागो घेतलेलो आसा आणि जी एग्रीकल्चरल लँड जे पॅडी फील्ड आसा ते कन्वर्ट केल्ले आसा। जर अशे हे ऑफिसर जे दिल्लीसून येवन जर जे हिंदी प्रदेशांसून येवन तेच्या कळपा खातीर सांगता गैर जिम्मेदार गैर कानुनी काम जर हे करपाक लागले जाल्यार असले बेजबाबदार अधिकारी हे गोंय काबार करतले आणि असले हांकां जाता तितले बेगीन हांकां गोंयांतसून भायर धाडपाक जाय। आमकां अजाप दिसता की आमी आयज हांगा जाप विचारप येताना हांगा इतले पुलीस हांगा आसा। हे पुलीस खरें म्हटल्यार प्रत्येक दोंगराचेर वचोंक जाय, जे दोंगर कापता, जे दोंगर पकडता, जे ह्या गोंयांक कड्डुपाक लागल्या थंयसर हे पुलीस आसपाक जाय। आमी गोंय राखपा खातीर आयज आमी हांगा येता आनी पुलीस आमकां हाडूंक चोर आमी गोंय साल्वार करपाक आमी जाप विचारूंक वयता आनी हे पुलीस आमकां हाडयता। आनी जे चोर आसा ह्या सरकारा दरबारान जे मंत्री चोर आसा, ह्या सरकारा दरबारान जे अधिकारी चोर आसा, तांकां हे पुलीस धाडपाक, तांकां अरेस्ट करपाक जाय, तांकां त्या पदा वयरसून काडून उडोवंक जाय। आमकां हाडून तुमी कितें साध्य करतले? पुलिसांक जी जबाबदारी करपाक आयज तुमी तांच्या डायरेक्शना प्रमाणे येता, आयज व्हडल्यो गेटी घालता। कित्याक ह्यो गेटी आमकां? आमी चोरी केल्या? आमी कितें केलां? आमकां कित्याक ही सेक्रेटरेट आमची गोंयकारांची? आमकां दर नागरिकाक हांगा वचपाक अधिकार आसा, आमचे कडेन आमची आयडेंटिटी आसा। आमी हांगा चोरपाक येवंक ना, आमी हांगा लुटपाक येवंक ना,
हे लुटपाक येयले पळय ते हांगा बसलेले आसा हे सेक्रेटरेटान. तुमच्या आमी वांगडा- तांकां जाप विचारूंक येता. तुमच्याकडे आनीक कोण येतले जे विरोधक आनी कोण? आमचे सगळे आमी हांगा पावल्या बेगीन आमचे सगळे जाळवणदार येतले, आमचे ऑफिस बेर येतले, आमचो अध्यक्ष येतलो आनी आमचे डेलिगेशन आमचे सगळे मेळून थंय वयतले.